देवाचे उतर ह्या नियाळ मळान सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. गेल्ल्या दिसांनी आमी जेजून आपल्या शिसांक आपोवन तांकां कशे भाशेन काम करपाचें शिकयलें तें पळयलें. सगळी तयारी जाल्या उपरांत शीस भायर सरूंक येतात. जेजू तांकां निमाणो संदेश दिता, मनशां थंय शिड्डूक रावा. जेजू आपले शीस लांगड्या मदें मेंढरा सारकी आसात तें वळखून घेता. त्या विशीं तो तांकां चतूर रावंक आपयता. जेजूच्या शिसाचें जिवीत अवघड. लोक तांकां उक्त्या हातान भितूर घेवचे नात. तांकां कोश्ट करतले आनी जेरबोन मारतले. पूण हें सगळें जाता म्हूण शिसांक भिवपाची गरज ना, कित्याक देव तांकां एक सूर सोडचो ना. जेजूचे शीस जावंक आमकां सगल्यांक आपोवणें आसा. आमी शिसाचें काम जाणात आनी तें सोंपें न्हय म्हूण तेय जाणात. तरी पूण आमी हो वावर करूंक फुडें सरतात जाल्यार आमी खरेंच खात्रीचे. ह्या संवसारांत कितें बरें करूंक सदांच अवघड, पूण वायट करूंक एकदम सोंपें. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची कुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेलोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.